दक्षिण गोयच्या रस्त्या कुशीक नगरसेवकांच्या शुभेच्छा बॅनरांची गर्दी. पालिका संचालनालयान मुख्याधिकाऱ्याक दिल्या कारवाईची सुचवणी. 7 दिसा भितर दिवपाक सांगला कारवाईचो रिपोर्ट. फाटल्या 14 महिन्यासावन चल्ला लाईफगार्डांचे आंदोलन. म्हणटात मागण्यांचेर पर्यटन खाते ओडटा कानार केस. शुक्रारा व्हेलो दृष्टीच्या कार्यालयाचेर मोर्चा. 6 महिन्या भितर सुरू जातल्यो गोंयच्यो खणी. म्हणटा मुख्यमंत्री. खणी सुरू करपाक सरकारान पुरायेन केल्या तयारी. सोनसडा वयल्यान राजकारण करपाचे करात बंद. 19 डिसेंबरा उपरांत कोयराच्या राशींक दियात मुक्ती. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजय सरदेसायान साळगांवचो एक प्लांट तात्पुरतो सोनसड्यार हाडपाची मायकलाक विनवणी. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. सोनसड्या वेले राजकारण थांबयात. 19 डिसेंबरा सावन सोनसड्या वेल्या ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या. तशेंच साळगांवचो एक प्लांट सोनसड्यार शिफ्ट करपाची सुचोवणी ताणें मंत्री मायकल लोबोक केल्या. सोनसड्या वयल्या कोयरा विशीं कागाळ येयल्या उपरांत विजयान शुक्रारा सोनसड्याची पळोवणी केली. सरकार सोनसड्याचो प्रश्न मुद्दाम हुमकळत दवरता असो आरोपय विजयान केलो. मंत्री मायकल लोबोय सोनसड्यार वचपाचो आसलो पूण तो आयलोच ना. पळयात. वेट वेस्ट जो दिसाक येता तो वेट वेस्टाचो ट्रिटमेंट जायना. 35 टन वेट वेस्ट आहा. जी प्रक्रिया आहा टेंडर घालपाची, ती बायोमिथेनेशन प्लांट्स घालपाची बी, वो टेंडराचो प्रोसिजर टायम वतलो. सो हांवें पयर मंत्र्याक अशें सजेस्ट केल्लें की तांणी एक प्लांट सालिगांवच्यान हांगा शिफ्ट करप. 19 डिसेंबर मेरेन आमी तांकां टायम दिल्लो आहा की बायो रेमेडिएशन जे ते करताले तेजें काम परतें सुरवात करूंक जाय. लिगसी वेस्ट काबार करपाक आनी डे टू डे वेस्ट जो येता तो तांणी थंयचे प्लांट हाडून हांगा सेटअप करून 35 टन वेट वेस्ट दिसाक ट्रीट करपाची कॅपेसिटी आपली हांगा करपाक जाय. ते प्लांट हांगा परमनंटली उरचे ना. जेन्ना आमची जी प्लांटां येतली तेन्ना ते प्लांट ते परते वयतले. बट इन द इंटरिम पिरियड दीस सिच्युएशन इज ग्रोईंग बिकॉज वी आर नॉट ट्रिटींग द वेट वेस्ट. म्हाका सदांच एक डावट लागता, सरकार आनी तांची हांगा जी पार्टी आहा तांकां आमकां बोट दाखोवपा खातीर सोंसड्याचो प्रॉब्लेम ते सॉल्व करूंक सोदना. सोंसड्या खातीर आमची सिन्सियरिटी पयलींच्यान आहा. हांव जो सरकार केल्लो ताचे पयले प्रेस कॉन्फरन्स आमी हे डंपान केल्ले आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर. इतलोच कमिटमेंट आजूय आमचो आहा. वेदर देर इज अ कावन्सील ऑर नो कावन्सील, आय एम देर एज अ MLA and it's my job to see that this issue gets solved. हो इशू आमी सॉल्व करूंक जाय, आमी हाताळपाक जाय. हाजे खातीर आमी हो पाटील म्हणटाचो हिंदुस्तान वेस्ट मॅनेजमेंटाचो ताका आमी सांगलां की प्लांट ताणें हांगा शिफ्ट करप. 19 तारखेक लिबरेशन दिसाक सोंसडो लिबरेट करपाक आमी प्रक्रिया सुरवात करतली. वी विल लिबरेट सोंसडो फ्रॉम द वेट वेस्ट, डेली वेट वेस्ट and the piled up legacy waste. Both the processes will start by the 19th of December. Honorable MLA was also there, Patota MLA. So he has given certain directions and he has suggested that some machine from Goa Waste Management as a temporary measure to tide up the situation to be shifted here. He intends to do it by 19th of December so that some remedial measures, some action is being taken. I said we will cooperate fully with them, and there is also piling of this thing, garbage on the road. I have directed my staff to put a JCB and push it back. There is also issue of some baling machines not being stopped. This small machinery has been stopped. There is a short supply of pails and plastic bags. So that I have told my municipal engineers to do it, buy it from the open market till the tendering process is completed. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजण सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर परतून लागू करची. गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या जॉन नाजारेतान मागणी केल्या. कोरोना महामारी काबार जायसर बायोमेट्रिक अटेंडन्स रिकव्हरी युनिटां बंद दवरची अशी मागणी ताणें केल्या. हे विशीं गोवा फॉरवर्डान भलायकी खात्याकय निवेदन दिलां. तशेंच ही येवजण सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर चालीक लावपाची मागणी केल्या. एक लेटर केला ती
जे DDSSY दीनदयाल स्वस्थ सेवा योजना ही स्कीम पळय गव्हर्नमेंट गव्हर्नमेंटान लागू केल्ली ती आता पळय फाटी विथड्रॉ केल्या नोव्हेंबर 2019 ती परत रिस्टोर करची म्हणून हे करपाक रिजन म्हटल्यार इतलेंच की फाटलो गव्हर्नमेंट जेन्ना आसलो हेडेड बाय लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेका हांवें मेळोन तेका हांवें दाखोवन दिल्लें ही स्कीम गव्हर्नमेंट सर्वंटांक कित्याक जाय पळय ती ते उपरांत ताचो गव्हर्नमेंट वयतकच मनोहर पर्रीकार हाचो गव्हर्नमेंट येयलो आनी तो येतकच हांव तेका परत मेळोन तेका सांगलें सर हांवें तुजे प्रिडिसेसराक सांगोन अशें एक एप्रिस केल्लो म्हण सांगपाचो हेतू म्हटल्यार असोच आसलो की एक स्पेशलायज हॉस्पिटल आहा फॉर एग्जाम्पल आमी धरया गोवा मानिपत जरी तो थिंगासर एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आनी एक प्रायवेट जनरल पब्लीक जरी तो ट्रिटमेंट घेता जाल्यार गव्हर्नमेंट सर्वंट हॅड टू पे फ्रॉम हीज ओन पॉकेट आनी प्रायवेट जो इवन चडशे पळय मायग्रंट देखून आसताले तांकां DDSSY कार्ड यूज करून तांकां ट्रिटमेंट फ्री मेळटालो म्हणून हें ताका मान्य जालें आनी तेणें ती स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक गव्हर्नमेंट सर्वंटाक 2017 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन सप्टेंबर 2017 नोटिफिकेशन काडून ती इम्प्लिमेंट केल्ली पूण ह्या गव्हर्नमेंटान जो एंटी गव्हर्नमेंट पॉलिसीज पळय एडॉप्ट करीत आसा एक करून HBA केलें कितें केलें तेतून खबर आहा हे गव्हर्नमेंटान ती विथड्रॉ केली 2019 नोव्हेंबर 2019 ही रिस्टोर करपाक हांवें लेटर केल्ले आसा आनी दुसरो डिमांड केल्लो आसा तो सस्पेन्शन ऑफ बायोमेट्रीक अटेंडन्स रिकॉर्डिंग हे कित्याक केला नॉर्थ एड्युकेशन झोनान फाटी एक मनीस श्रीहरी सतरडेकर जो UDC जावन आसलो तो बाबडो कोविड जावन तो संवसार सोडून गेलो पूण अशी तिका खबर पावल्या की तिकासो चडशे स्टाफाक हे जाले एटलिस्ट मिनिमम 12 स्टाफाक तरी कोविड जाले आनी चडशे जाणांचे अशें म्हणणें आसा इवन प्रेसान हाडला की ती बिकॉज ऑफ बायोमेट्रीक अटेंडन्स जाल्या म्हणून आनी बायोमेट्रीक अटेंडन्सान जरी तर एकामेकाक ट्रान्सफर जाल्यार पब्लिकूय इन कॉन्टॅक्ट येता ते कडेन पब्लिकूय इन कॉन्टॅक्ट येयलेल्यान ती पब्लिकाकूय वचोंक शकता आनी वय बॉम्बशेल कसो जावंक शकता ताका लागून अंटील द पॅन्डेमीक इज ओवर गव्हर्नमेंटान हे सस्पेंड करची पयलीं सस्पेंड केल्ले हे कित्याक परत रिस्टोर हे केले म्हणून सोदना सो अंटील द पॅन्डेमीक इज ओवर आनी सेकंड वेव येता मागीर थर्ड वेव येवंक शकता सो अंटील द पॅन्डेमीक इज ओवर गव्हर्नमेंटान हेजेर रिथिंक करचे आनी जाता तितले बेगीन हे सस्पेंड करचे बायोमेट्रीक गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. दक्षिण गोंयच्या रस्त्या कुशीक शुभेच्छा दिवपी बॅनरांची गर्दी जाल्या. शुक्रार दिसा पालिका संचालनालयान मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्याक ह्या बॅनरांचेर कारवाय करपाची सुचोवणी दिली. कितें कारवाय केल्या ताचो रिपोर्ट 7 दिसां भितर दिवपाक सांगला. कसलीच सनदशीर परवानगी घेनासतना आणि टॅक्स भरिनासतना नगरसेवकांनी उत्सवांच्या निमतान हंगामी बॅनर लायल्ले. मजेची गजाल म्हटल्यार अशे तरेचे जायरातींचे दर 25 रुपया वयल्यान 500 रुपये मेरेन व्हरपाक जाय अशें सुचोवपी नगरसेवकय हेच. ह्याच नगरसेवकांनी परतून वेंचणूक लढयली आनी वेंचून आयले जाल्यार ही रक्कम तांणी भरची पडटली अशें मुख्याधिकाऱ्यान सांगून दवरला. तशेंच जेंची घरपट्टी भरपाची उरल्या तेंच्यांनी ती 31 डिसेंबराच्या आदीं भरची नाजाल्यार कारवायेक तोंड दिवचें अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. Tax matter or bills matter or payment of some dues to the municipality, Shadow Council has brought to our notice that ex-councillors they are to pay some dues of the banners they have put. I have also already directed them to pay the whatever dues before end of this year. It's not only for them; it is for every person who is trying to contest the elections. There should not be a defaulter. They should not have any dues to the municipality. I appeal to all the persons to clear the bill before the 31st of March or before if they are contesting the election, they should not be defaulters of the municipality. I had also appealed to all the public in general, press report and advertisement to clear their bills before 31st of March who are paying regularly, and those who are defaulters who had not paid for the several years, 31st of December is the time limit given to them.
now I am taking the this thing opportunity through you to request all my persons of Margao Municipal Council who are in due, please come and clear the bills. There is an online facility as well. Our counters are also open, and there are also many persons who have not taken trade license. They are operating without any trade license from the municipality. More than those persons who have taken the trade license, there are many persons who have not taken trade license, and some businessmen also are carrying on one or two more trade licenses without taking permission from this person. I also request them to clear the bills, to come forward and pay the bills or obtain the trade license, those who are conducting the business without any trade license. So this is my appeal to them. Please come and pay the dues before 31st of March. We are trying our best to recover whatever dues are there. So kindly, please pay the dues before the end of this year. Otherwise, we will be forced to take some coercive steps. Due to COVID situation, we cannot serve the notices individually. म्युन्सिपालिटीक आनीक DMA एक कंप्लेन दिल्ली की फाटले 4 फेस्टिवलाक दॅट इज 2019 4 फेस्टिवल क्रिसमस जावं गणेश चतुर्थी दिवाळी अशें करून 4 फेस्टिवलांक 100 कावन्सिलरांनी बोर्ड्स घातिल्ले एडवर्टिजमेंट बोर्ड्स घातिल्ले एंड आपल्या वार्डान आनी त्या टायमार त्या बोर्ड्साचेर तेमी हे पेमेंट करूंकच ना कित्याक आमी RTI मागले तेन्ना आमकां तांचो रिकॉर्डूच मेळना पेमेंट केलें म्हणून आनीक आमचे कडेन फोटोग्राफी विडियोग्राफी आसा त्या फेस्टिवलाचे आनी त्या बेसिसाचेर आमी कंप्लेन दिल्ली आसा की हांगा कडेन पेमेंट कित्याक कलेक्ट करूं ना काय म्हणून सांगपा म्हणल्यार बॅनर घालपाचो रेट 25 रुपया आशिल्लो प्रत्येक बॅनराक पूण ह्याच कावन्सिलान तो 25 आशिल्लो तो 500 केलो समजता कित्याक एक रेवन्यू येवच म्हण सो रेवन्यू येवच जाल्यार तुमी बी तितलो कंट्रिब्यूट करपा जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. गोंय मुक्तीच्या 60व्या वर्साच्या सुवाळ्याच्या तयारे खातीर शुक्रारचे बसकेत चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले 19 डिसेंबरा सावन सुरू जातल्या कार्यावळीं खातीर सुचोवण्यो दिवपाची मागणी केल्या. गोंय अंदूच्या डिसेंबराक 60व्या मुक्ती वर्सात वयता. त्या निमतान कसल्यो कसल्यो कार्यावळी करच्यो ताचेर सचिवालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलांत शुक्रारा बसका जाली. वर्सभर त्या निमतान दबाज्यान कार्यावळी करपाचें थारायलां. कार्यावळी थारोवपा खातीर तांच्या नियोजना खातीर दक्षता समित्यो काडपाच्यो आसात. ताचेर हे बसकेत चर्चा जाली. ह्या हेजेर आशिल्ले सगळे मंत्री आमदार बाकीचे अपोजिशन MLA सगळ्या जाणांक इन्विटेशन दिल्ले बाकीचे वेरियस डिपार्टमेंट्स हाजे अधिकारी आशिल्ले मराठी अकादमी कोंकणी अकादमी तियात्र अकादमी आणि तशेंच बाकीचे फ्रीडम फायटर्सच्या दोन्ही एसोसिएशनचे अध्यक्ष बाकीचे फ्रीडम फायटर्स हे उपस्थित आशिल्ले. बट पयलो कार्यक्रम हो 19 तारखे दीस जातलो. 19 तारखे दीस सकाळीं आमचे जशें ट्रेडिशनली फ्लॅग होस्टिंग जाता ताच्या व्यतिरिक्त सांजच्या आदेसाचेर म्हणजे पणजेच्या जिमखाना ग्रावंडाचेर एक कल्चरल प्रोग्राम हेजो सुरवातीचो इनॉग्रेशन प्रोग्राम हो देशाचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी हांच्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाचे इनॉग्रेशन जातलें आणि बाकी सगळे अतिमाननीय व्यक्ती ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. कोविडाच्या कारणान ह्या कार्यक्रमाचेर जरी रेस्ट्रिक्शन्स असले जाल्यार आमी कमीत कमी लोकांक ह्या कार्यक्रमाक इन्वायट करून ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करपाची थारायल्या. त्या खातीर सांजचो 5:30 ते 7:30 ह्या वरांचेर जिमखाना पणजे हांगासर हो प्रोग्राम आमी सुरवात करतले. पुराय वर्सभर कार्यक्रम कशा पद्धतीचे आसचे कितें आसचें एक रफ आराखडो तयार केला. रफ आराखडो तयार केला आसतना आमी तशी सजेशन्स म्हणजे कमिटीच्या मेंबरां कडल्यान मागला तशी प्रेस म्हणून तुमी सजेशन दिवपाक काय हरकत ना. जाल्यार आपली मेल ID जो आसा तो मेल ID डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमकां दितले. त्या मेल IDचेर तुमी तुमची सजेशन्स गोंयांतल्या इतर कलाकारांची लोकांची नामवंत लोकांची सगळ्यांची सेलेब्रेशन्स आमकां लिबरेशन इयर सेलेब्रेट करपा खातीर जी सजेशन्स जाय ती सगळ्यांनी आपापली सेलेब्रेशन्स धाडून दिवची. लिडर्स परत काँग्रेस पार्टीचे बाकीचे MLAs बाकीचे खासदार स्वतंत्र सैनिकांचे रिप्रेझेंटेटिव्स पत्रकार काही तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्स मराठी अकादमी कोंकणी अकादमी आणि गव्हर्मेंट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह यांच्या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स MGPचे लिडर बाब सुदीन ढवळीकरय उपस्थित आशिल्ले. प्रताप सिंग राणे सिनियर सगळ्यात लेजिस्लेटर ते आशिल्ले. बाब सार्दीन विनय तेंडुलकर आमचे खासदार हे उपस्थित आशिल्ले. बाकी आर्लेकर श्रीपाद नाईक म्हणजे तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह उपस्थित आशिल्ले. पार्सेकर सर आपण फक्त पावूंक शकलो ना काही कामाचो. बाकीचे आमचे आमदारूय बी आमचे मिनिस्टर्स डेप्युटी CM दोनूय या सगळ्यांनी आपापली वेगवेगळी सजेशन्स
आणि ह्या कार्यक्रमाच्यान दिली इवन दो म्हणजे दिगंबर कामत हांचेय सजेशन्स जे आसा ही सगळ्यांची सजेशन्स कन्सिडर करून हो कार्यक्रम फक्त सरकाराचो न्ही तर हो कार्यक्रम गोंयकारांचो आसा. हो कार्यक्रम आमकां सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घेवपाचो कार्यक्रम आसा. त्या खातीर कोणीच हो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम म्हणचो न्ही, हो प्रत्येक गोंयकाराचो कार्यक्रम आसा. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. खणी 6 महिन्या भितर सुरू जावपाक जाय मुख्यमंत्र्यान सांगला. ते विशीं ताका आत्मविश्वासय आसा. खणी सुरू करपा खातीर सगळे तरेची तयारी सरकारान केल्ल्याचे ताणें सांगलें. मुख्यमंत्री आणि हेर संबंधितांनी खणीच्या विशयावेल्यान दिल्ली खण मंत्र्या बरोबर बसून चर्चा केली. बरोच तेंप जालो खणींचो विशय हुमकळत उरला. ह्या प्रश्नावेल्यान सरकाराचेर चेपणां येत आसात. कालच्या म्हज्या मायनिंगेच्या मिटिंगेचेर कालची मायनिंग मिटींग ही हांगासले जिओमी एसोसिएशन बाब अंबर तिंबलो नेतन सौरीक आनी तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हे उपस्थित आशिल्ले. आमचो मायन्स मिनिस्टरच्या बरोबर मिटींग जाली. सेक्रेटरी आमचो एजी बाकीचे प्रेझेंट आशिल्ले, CS आशिल्लो की सखोल डिस्कशन जाल्या उपरांत जाता तितक्या बेगीन मायनिंग सुरू करपा खातीर केंद्रा कडल्यान आनी राज्या कडल्यान ज्यो ज्यो उपाय योजना करपाक जाय त्यो करपाक सुरू केल्यो म्हणपाक काय हरकत ना. आमी फास्ट ट्रॅक केला. आतां नाव देर इज अ डेली करस्पॉन्डन्स बिटवीन द DMG डायरेक्टर ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी मिनिस्ट्री ऑफ द मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या मदीं कंटिन्युअसली करस्पॉन्डन्स कंटिन्युअसली कम्युनिकेशन जावन की बेगिनात बेगीन सुटावो जावपाक. म्हाका खात्री आसा की चडांत चड आमी फास्ट ट्रॅक केलें 3 ते 6 म्हयन्या भितर सुद्दां हो प्रश्न सुटावो जावपाक शकता. आमकां लिगल अडचणी येवच्यो न्ही हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कायद्या नवे जर हितून कांयच अडचणी येयल्यो ना जाल्यार 6 म्हयन्या भितर सुरळीत रित्या परत एकदां मायनिंग सुरू जावपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा. 18 म्हयने म्हणजे डे टू डे ह्या विशयाचेर फॉलोअप करता आनी कंटिन्युअसली की मायनिंग सुरू जावपा खातीर आतां म्हाका दिसता चड उशीर लागचो ना. सरकाराची पूर्णता तयारी आसा. सगळ्या बाबतीत सरकारान तयारी दवरल्या आनी सरकार मायनिंग सुरू जावपा खातीर ज्यो ज्यो स्टेप्स घेवपाक जाय त्यो घेता. हांव जेन्ना म्हणटा की 6 म्हयन्या भितर सगळें जातलें तेन्ना सगळे अल्टरनेटीव विचार करून हांवें जो 6 म्हयने म्हटल्यार सगळ्या गोष्टीचो विचार करून हांवें तुका सांगलें. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्यामचारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटले 14 म्हयने जाले लायफगार्ड संप करतात. ते म्हणटात सरकार खास करून पर्यटन खातें आमचे आयकूनच घेना. शुक्रारा ह्या लायफगार्डांनी संप चालूच दवरतना दोनापावलाच्या दृष्टीच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. सरकारान दृश्टीक दिल्लें कंत्राट फाटीं घेवपाक जाय अशें ह्या लायफगार्डांचें म्हणणें. सरकारी सेवेत आशिल्ले हेर कर्मचाऱ्या प्रमाण तांकां रेग्युलरायज करचें, वेवस्थीत पगार दिवचो आनी तेच बरोबर हेर सुविधांचोय लाव मेळोवन दिवचो अशें ते मागतात. जसं हे सगळे लायफगार्ड दृष्टी कंपनीच्या अंडर काम करताले आणि गेले 14 महिने जाले ते स्ट्रायकाचेर आसात आणि दृष्टी कंपनी कडल्यान त्यांचे जे लॉंग पेंडिंग जे इश्यू आसा जसो की त्यांचो बोनस आसा, त्यांची ग्रॅच्युटी आसा, त्यांचे बाकीचे जे बेनिफिट्स जे कंपनीन तांकां दिवंक जाय ते सगळे कंपनी कडेन पेंडिंग आसा. कंपनी हांकां लेटरां धाडटा आनी तांकां आपूण म्हणजे लेटरां घालून आपूण हाडटा हांगा आनी तेंच्या कडल्यान सायनी घेता. हे म्हणजे एक ब्लँक कॉलम आसलो थंय ते सायनी घेताले. म्हणून आमकां हे सगळे एक आमी तांकां रिटर्न आमी एक तांकां सबमिशन केलां. तितून आमी आमचे सगळे 11 पॉयंट आसा जे आमचे कंपनी कडेन जे सगळे ग्रिवेन्सीस आसा त्यो आमी हांगा मांडलेले आसा आनी कंपनीक आमी सांगूंक येयल्लें की बेगींतल्या बेगीन हे सगळे तेंचे इश्यू आसा ते सॉर्ट आउट करा, क्लियर करा. कित्याक पयरूच कंपनीन एक स्टेटमेंट केलो की हे लायफ गार्ड आसा ते आमचे कोणूच न्ही. आतां हे लायफ गार्ड आसा ते कोणूच न्ही जाल्यार हे कोणा कडेन 10 वर्सां जालीं आतां हे कोणा कडेन काम करता, कोणाचे ते. फायनली कशें आसा आमी हेच आसा आमकां सांगपाचें की अश्यो कंपनी प्रायवेट कंपनी आसा ते फायनली अशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता म्हणून सगळे गव्हर्मेंटा कडल्यान सगळी बेनिफिट्स घेता आनी फायनली एम्प्लॉयमेंटूय ना आनी कांयच तांकां मेळना, रस्त्यार उडयता अशा कामगारांक. ते सगळ्यांचो विचार जातलो जाल्यार हांकां परत लायफ गार्ड म्हणून रिस्टेट करचे पडटले. आसा तशें आसा ते विचार जे टावराचेर आसले पळय ते आनी सरकारान जे सोल्युशन काडटलो जाल्यार पॅरलल आतां पळय हो ऑलरेडी दृश्टीचो हे आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट जुलयान ऑलरेडी सोंपलेलो. तांकां आतां 2.5 वर्सां त्यांनी एक्सटेन्शन दिलें. आमचो स्ट्रायक चालू आसतना 2.5 वर्सांचें एक्सटेन्शन दिलें. सरकारान तेन्नाच समज निर्णय घेतलो पॅरलल तुम्ही आतां जर तांचो रिवर्क करूंक शकना पॅरलल स्टार्ट करा न्ही तुमची हे भुरग्यांक भितर घ्या. आतां दृश्टी कडेन तितली स्ट्रेंथ ना
तांकां आमी विचारलेलें तुमची ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितली लायफ गार्ड 700 म्हणून सांगलें तेणें. आतां तुमी बिचार वचून पळया 700 कामगार आसा, बीच कशें चलता. आमी पळय टुरिजमान डायरेक्टराक विचारलें कशें चलता, तो बरें चलता, बेस बरें चलता. आमी विचारलें काय इन्स्पेक्शन केलां तुवें. आमचें हें म्हणणें जाता तुका आतां तो इन्स्पेक्शन करूंक भोंवता बिचांचेर आनी इन्स्पेक्शन करता आसतना कितें करता, ह्या बिचार 10 भुरगे आसलेले परत त्या बिचार दाखयता, हांगा इक्विपमेंट आसलेले परत त्या बिचार वता, थंय फोटो काडटा. म्हणजे आमची सगळी स्ट्रेंथ फूल आसा अशें ही फटींगपणां चल्लेली आसा. ती फटींगपणां एक्सपोज जावपा म्हणून आमी बोवाळ कित्याक मारता. हे करप्शन आसा, हे बंद करात. आरोप करता, हांव फूल आरोप करता. पळयात वचून कितें चल्लां, नाल्यार 700 स्ट्रेंथ दाखयात म्हाका बिचांचेर. गोवा 365 खातीर दोना पावलाच्यान श्याम च्यारी. इंडियन सुपर लिगात पदार्पण करपाक इत्सूक आशिल्ल्याचे भारतीय स्पॅनिश फुटबॉल खेळगडो ईशान पंडितान सांगले. दोळ्याक जाल्ले दुखापतींतल्यान बरो जाले उपरांत आयतारा केरळा ब्लास्टर्स पंगडा मोहीम उगडपाक सज्ज आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. इंडियन सुपर लिगात पदार्पण करपाक इत्सूक आशिल्ल्याचे भारतीय स्पॅनिश फुटबॉल खेळगडो ईशान पंडितान सांगले. दोळ्याक जाल्ले दुखापतींतल्यान बरो जाल्या उपरांत आयतारा केरळा ब्लास्टर्स पंगडा आड मोहीम उगडपाक सज्ज आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. गोवा 365 दिल्ले खाशेले मुलाखतीत ईशान पंडितान इंडियन सुपर लिगांतल्या आपल्या पदार्पणा विशीं म्हायती दिली. जुआन फेर्नांडोच्या नेतृत्वाखाला ह्या वर्सा इंडियन सुपर लीग जिखपाचो हावेस आशिल्ल्याचे ईशानान सांगले. I was obviously excited to come back home. I had never been part of any league or tournament in India before, and just like any other kid, I was excited to come back home, play, and hopefully perform to my best and show India what I have. The time I left to Spain was when ISL had just started, so I know ISL has grown a lot every single year, and I had an opportunity to come back home with things not going as well as I planned in Spain this year due to COVID, etc. And the opportunity came with FC Goa, and Ishan, you have not started your campaign. You have not done your debut in ISL as get on the pitch out there. So, what you have to comment on that? Preseason was going well, and everything was going the way it was supposed to. But sometimes things pop out of nowhere, and I got this bad eye infection, which slowed me down, and then I got a hit in training in the same eye, so my eye was very bad, and I had to miss a lot of trainings, and I was just resting and waiting for my eye to open up again. So I missed a good chunk of preseason due to my eye, and because of that, I missed the first few games as well. But now that's done. That's the past. I'm getting as fit as possible, as fast as I can, and hoping to hit the field against Kerala and get a few minutes in and get fit again. Team can always be hard, but FC Goa has been fantastic. It's amazing here. You feel the unity, the love, the family. We're all one, and the welcoming has been fantastic. It's a warm vibe here. It's a good energy, and we have a good set of boys here, a good team, and the energy is good. And hopefully we can get some results now. But it's been great here. Juan is a great coach. A little lucky that he's Spanish as well, so there's a bit of a connection there. But he's a great guy, good coach. He has his own mindset, his own methods, and he's drilling it into us. And I'm sure that soon his way of play will be reflected on the field, and we will get those 3 points. Nothing. Hopefully, I can give them back what they want and get a few goals in this season, and hopefully we can take the ISL for the first time. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. फुडले कांय दीस गोंयांतले तापमान तशेंच उरतले हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. 5 डिसेंबराक उण्यांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव निर्माण जाव येता. मळबात कुपा दिश्टी पडटली. चडांत चड तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उण्या तापमानात 22 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उणाव येता. शुक्रारा गोंयभर सुकेंच वातावरण आसलें. उण्या तापमानात कितेंच बदल जालो ना. पणजे उण्यांत उण्या 19.8 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. ठळक मुद्दे. सामान्य हवामान अपेक्षित. चडांत चड तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 22 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 5 डिसेंबराक उण्यांत उणो 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. कांय प्रमाणात मळबात कुपां दिश्टी पडूं येतात. पणजे उण्यांच उण्या 19.8 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा.
आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.